वाठादेव हांगसर गांवच्या मदीं व्हाळ आसा। उटांगाराचो पावस पडटकीच ह्या व्हाळांतलें उदक भायर फुटून कुशीकच्या घरादारांनी घुसता। उदकाच्या लोटा बरोबर व्हाळांतली घाण सगळ्याक पातळटा। दर वर्सा पावसाळ्यांत लोकांक हो वायट अणभव येता। प्री मॉन्सून कामा खाला हो व्हाळ नितळ करप गरजेचें आसतनाय तो उसपून नितळ करपाक अंदूय आडनदर जाल्या, अशी थळाव्यांची कागाळ आसा। हांगासर पावस पडलो तसो उदीक सगळ्याक भरता आनी कचरो सगळो आहा तो आमच्या दारान बी येता व्हांवून आनी उदीक भरून आमकां भायर सुद्दां येतले जाल्यार वाट मेळना। सगळ्याक उदीक इणयां भरलेलीं आसता आनी तेका लागून आमकां घरान येवपाक वचपाक त्रास जाता। हेचो करपाक घेवची आनी आमकां ह्या त्रास जाता तेचे तेणी घेवन तेची करची काळजी घेवची आनी कितें तें करून पावसा पयलीं ठरोवचें कचरो बी सगळें काडपाक आनी व्हाळ तो मोकळो करपाक।